नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। सार्वत्रिक निवडणूक 2023 संबंध निवडणूक आयोगान आयच्यान आचारसंहितेची अंमलबजावणी केला आणि तसेच सगळी पूर्व तयारी केला म्हण जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी यांनी सांगले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या न्यायालय सभागृहात आयोजित केलेल्या राजकारण पक्षाच्या सभेत उलयले जिल्हाधिकारी निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करूक अधिकारी बरोबर राजकारण पक्षाचे सहकार्य खूप गरजेचे असा। राजकारण पक्षाचे सभा समारंभ करचे संदर्भात चुनाव अधिकारीले पूर्व अनुमती घेऊक जाय आणि न्यूजपेपरार जाहिरात प्रकट करचे पहिले संबंधित अधिकारीले परवानगी घेऊक जाय म्हणते मी सांगले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 25 चेकपोस्ट केलात। आंतरराज्य आंतरजिल्हा आणि जिल्ह्याच्या भितर चेकपोस्ट केलात। ह्या चेकपोस्टामार्फत पैशाचो व्यवहार किंवा मतदाराक आशे दाखोवचे कसले बी वस्तू दिसून येयल्यार तसल्या विरुद्ध कठीण क्रम घेतले। राजकारणाच्या व्यक्तीन धार्मिक कार्यात भाग घेवचे कमी करूक जाय आणि एक वेळार भाग घेयल्यार बी पक्षाबद्दल प्रचार कार्य केले दिसून येयल्यार त्या व्यक्ती विरुद्ध क्रम घेतले। राजकारणाच्या व्यक्तीन सोशल मीडियात भाग घेवचे निर्बंधित असा। आतात सोशल मीडिया सेल सुरू केला। 80 वर्ष वयापेक्षा जास्ती वयाच्या नागरिकाक, अपंग, दिव्यांग मतदाराक पोस्ट मतदानाक व्यवस्था केला। तेमगेल्या इच्छेनुसार मतदानाक अवकाश दितले म्हण जिल्हाधिकारीन सांगले। ह्या वेळाचेर अधिकारी राजकारण पक्षाचे प्रमुख हजर आशिल्ले। फुडें जावच्या विधानसभा इलेक्शनात कारवार क्षेत्राच्यान अपक्ष उमेदवार जावन स्पर्धा करचे कारवार तालुकाच्या किन्नर ग्रामाचे दिलीप कोठारकर हेमका समर्थन दितले म्हण समाजसेवकी कल्पना ठाकरकर यांनी सांगले। जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयले कल्पना ठाकरकर गेल्या 10-15 वर्षांच्यान दिलीप कोठारकर ग्रामीण भागात निस्वार्थ समाजसेवा करत येयलात। सार्वजनिकाल्या कष्टात त्रासात दिवस रात स्पंदन करत येयलात। या इलेक्शनात आपूण आणि आपले सहवर्ती तेमका समर्थन दितले। समाजसेवा करतल्याक आणि नवीन चेहऱ्याक अवकाश दिवचो विचार असा। या पटीच्या इलेक्शनात दिलीप कोठारकराक स्पर्ध करूक आम्ही आग्रह केले। तेमचे बद्दल क्षेत्राच्या घराघराक वचून प्रचार करतले। तेमकां लोकां बद्दल काळजी असा। तसले व्यक्ती MLA जाल्यार क्षेत्रात उद्धार जातलो आणि विकास जातलो। क्षेत्राचे लोक बी नवीन चेहऱ्याक वाट पळयतात। सगळे लोक दिलीप कोठारकराक इलेक्शनात निवडतले असो विश्वास असा म्हणते मी सांगले। ह्या वेळाचेर सुषमा नायक, प्राची नायक, साची तळेकर, सुनीता नायक, रेश्मा नायक, जयश्री विलास, अक्षता आणि इतर हजर आशिल्ले। गरीब लोकांच्या हांव सगळ्या हांव बी गरीबूच आशिल्लें थंयच्यान वयर पाविल्लें। म्हाका ह्या फाटी कितें दिसता तेका सपोर्ट करून ह्या फाटी आमगे कारवार टू अंकोला डेव्हलप करूंक जाय अशें म्हूण हांव ह्या फाटी तेका सपोर्ट बोल्लो। मॅड्रीड ओपन मागेलो तुमगे संघटनेन तुमी ते सपोर्ट करता तुमी ते भरपूर आसा कित्याक हांव गरीब लोकांची सेवा करता। ग्रामीणांतल्या लोकांनी हांव भरपूर सेवा करता। डोर टू डोर वचून हांव सेवा करता सगळे लोकांनी। हांवें जी सेवा करता पळय म्हाका खंयचे पयशे वचना। हांव एक बिजनेसमॅन आनी बिजनेसमॅन जावन हांव म्हागेले कितें पळय येता बिजनेसाच्यान ती हांव गरीब लोकांक सेवा करता। म्हाका खंयचे कोणाले पयशे येना, कोणाले कांयच येना म्हाका। हांव म्हागेले खूब करता सेवा म्हण म्हाका ह्या फाटी तेजेर कितें दिसता तेजेर डिपेंड आसा म्हळ्यार तो ह्या फाटी तो करतलो म्हूण म्हाका चान्स दिसता ताका दिसूच जाय म्हूण आज पत्रिका भवनात एक प्रेस मीट करता। लोक म्हण न्ही म्हागे आसा सगळे मेंबर हांव लिडर सोशल वर्काचे। हांव कितें सांगता हांव डोर टू डोर लोकांच्या मनात हांव आसा कॅनवसिंग करता। हांव जेन्ना जेन्ना सोशल वर्क करत आशिल्लें 7 वर्स म्हळ्यार म्हाका लोकांनी सांगलें मदीं मॅडम ह्या फाटी न्ही तूं लोकां बद्दल गरीब ग्रामीणा बद्दल खूब केल्लें आसा। तूं ह्या फाटी कितें चिंतला हांवें फाल्यां वचून हांवें कांय चिंतलें ना चिंतून गरीब आसा पूण नवा चेहरा येतलो म्हाका दिसता कोणी जावं तो म्हाजी म्हाका तो नासलो आमी कोणी जावं हांव त्या फाटी सपोर्ट करतलें आसा। कारवार शहराच्या ट्रॅफिक पोलीस स्टेशनाचे PSI पदाचेर कर्तव्य करचे नागप्पा भोवियेमी 2022 सालाचे मुख्यमंत्री भांगराज पदकाक निवडूक जालात। नागप्पा भोवियेमी 2015 सालात पोलीस डिपार्टमेंटाक भरती जाल्ले। नंतर कलबुर्गी, उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अलग अलग ठाण्यात कर्तव्य केलात। हेल्मेट जागृत अभियान, रोड ॲक्सिडेंट बद्दल हेमी जागृत करचे बरोबर खूब इतले सार्वजनिकाक अनुकूलता जावचे अभियान कन सेवा केलात। हेमगेल सेवा पळोवन भांगराचे पदकाक हेमका निवडूक केलात।
पोलीस ध्वज दिवसाक म्हटल्यार एप्रिल 2 तारखेक बेंगळुराच्या कोरमंगल KSRP कार्यालयात पुरस्कार प्रदान करतले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. जनशक्ती संघटन आणि समान मनाचे नागरिक मेळ भ्रष्टाचार, दरवाढ, उद्योग समस्या आणि खासगीकरण विरोध करून मंगळवार आणि बुधवाराक 2 दिवस कारवार ते अंकोला पथयात्रा केले. मंगळवार सकाळी कारवारच्यान सुरू जाल्ली पथयात्रा बुधवाराक अंकोला हांगा समाप्त जाली. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्यान संचार केल्ली पथयात्रा मंगळवाराक रात्रीन अवर्सा हांगा थांबली आणि बुधवार सकाळी परत यात्रा सुरू जाली आणि सांजेचेर अंकोलाच्या शांतादुर्गा देवस्थानात पावन नंतर सभा जाली. ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಲಗಲಿ 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 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೊಲಗಲಿ. हम कुठून येतात ना बॉलिवूड नट सोनू सूड हेमी प्रथमच कन्नड भाषेत अभिनय केल्ले श्रीमंत नावाचे चित्रपट एप्रिल 2 वाराक रिलीज जातले. हासन रमेश हेमगेले कथा, संभाषण, निर्देशन केल्ले हे चित्रपट गोल्डन रेन मुव्हीज संस्थेन केला. डॉक्टर हंसलेख हेमगेले 8 पद ह्या चित्रपटात आसात. विशेष म्हटल्यार दिवंगत SP बालसुब्रमण्यम हेमी गायिले अखेरचे पद बी ह्या चित्रपटात आसा.
शेतकाराबद्दल हे चित्रपट असा. राज्याच्या सगळे सिनेमा थिएटरात चित्रपट रिलीज जातले. मुंबईचे वैष्णवी पटवर्धन ह्या चित्रपटात नायकी जाऊन अभिनय केलात आणि खूप कलाकार वडील कलाकार ह्या चित्रपटात अभिनय केलात. हे चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर सगळ्यान सिनेमाघरात वचून पळोवंक जाय असे सहाय्यक निर्देशक शिवराज दळवाई हेमी सांगला. सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीख जाहीर जाला. मे 10 तारखेक इलेक्शन आणि मे 13 तारखेक रिझल्ट जातलो म्हण जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी यांनी सांगले. जिल्हाधिकारी कचेरीत बुधवाराक पत्रकारा बरा निवडणुके संबंध माहिती दिले. जिल्हाधिकारी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 6 विधानसभा क्षेत्र आसात. हळियाळ, कारवार, कुमटा, भटकळ, शिर्शी आणि यल्लापूर विधानसभा क्षेत्र जावन आसात. जिल्ह्यात टोटल 11,83,461 मतदार आसात. त्यापैकी 5,94,244 पुरुष मतदार आणि 5,89,211 महिला मतदार आसात. प्रथमच मतदान करचे 24,234 युव मतदार आणि 80 वर्ष वयापेक्षा जास्त वयाचे 27,399 मतदार आसात. निवडणूक निमित्त इल्लीगल ॲक्टिव्हिटीज आडोवंक 25 चेकपोस्ट केलात. 146 सेक्टर ऑफिसर नेमणूक केलात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात टोटल 1,435 मतकेंद्र करूक सगळी तयारी झाला. त्यापैकी ग्रामीण भागात 1,122 आणि शहर भागात 313 मतक्षेत्र करतले म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 7,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 69 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.